दुसऱ्या प्रोफेशना भाशेन तुका हिंगासरी स्कोप हा डायरेक्ट एज अ डायटिशियन कशें फूड न्यूट्रिशन घेतल्यार आमी खंय आपण डायटिशियन म्हणून वचूं शकता क्लिनिकान आमच्या हॉस्पिटलान आसा वो तुका एज अ डायट कन्सल्टंट कशें वचूंक जाता जिमांनी वचूंक शकता वो सेपरेट क्लिनीक जावंक शकता म्हणजे एखाद्या सेपरेट क्लिनीक जावं शकता समजा तुम्ही एक बरे डायटिशियन आसा जाल्यार वय सो कोण येयलो तुका ये हा आयदर ते कितें जाता एक पाटी डॉक्टर आसा ते म्हणटा बाबा तुमचें जेवण सारकें ना तूं कावन्सिलाक वचोन मेळ सो तो तुका तुज्या दुयेंसा प्रमाणे तुका तो सांगतलो कितें कितें खावंक शकता आनी तुजो तो आख्खें मील प्लॅनिंग करतलो आतां तूं एकली वस्तू गोरबेज आसता जाल्यार तेका कशें जेवण केन्ना केन्ना कितलें कितलें खावंक जाय कितल्या तरेन खावंक जाय कितल्या क्वॉन्टिटीन खावंक जाय ते आख्खें प्लॅनिंग चलता सो तेका एक डायट प्लॅनिंग वो कावन्सिलींग तो हे जावंक शकता वो आतां तुका ह्युमन डेवलपमेंट केल्यार तुका प्री स्कूल टिचर जावंक शकता वो तुका प्ले सुपरवायझर जावंक शकता प्ले ग्रुपाची थिंगा कोण आहा ती वो तुका बेजिकली एक कॉलमिस्ट कशें तेंकां बरोवपाक वो तेंचे बूक डिजायन करपाक कित्याक हिंगासर आमी पपेट्स करता तेंकां टॉय वस्तू करूंक शिकता जी फायद्याक पडटा शिकोवपाची सो ही फकत टॉय तशें शिंवपाची कशें न्हू पण जी एप्लायड आसा येस येस जी तेंकां शिकपाक हेल्प करतली वो टेक्सटायलीज आहा जाल्यार तुका अगेन टिचींग जाता तुका वोकेशनलान तुका शिकोवपाक जाता BScच करून त्या भायर तुमकां जॉब आसा एक कंट्रोलर कसो वो मर्चंडायझर रिटेल आउटलेट आसा आतां एक कशें शॉपां आसा तिंगा विंडो डिस्प्ले करपाचें आसा तिंगा मर्चंडायझींग जॉब येता कित्याक आमी हिंगासर मार्केटींगूय सब्जेक्ट एक आसा तुमी कितें केल्यार तुमी कशें तें विकूंक शकता कशें बरे भाशेन तें ब्रँडींग करूंक शकता हे आमी तेजेर लक्ष घालता म्हणजे तुम्ही म्हणजे एखादी वस्तू तयार करप पण त्याचे मार्केटिंग कशें करप हेंय शिकयता मॅडम हे तुम्ही सांगले ते जॉब्स कितले आसात तर होम सायन्स हे मुळात एप्लायड सायन्स असल्या कारणान एखादो मनीस सेल्फ एम्प्लॉय च्या दृश्टीन कितें स्कोप आसा होम सायन्स म्हणूंक शकता की बरो पेपर हे म्हाज्या हिसपान कित्याक एक जॉबूच ना तुका वो एकटूच तुका दवरपाक नाका लिमिटेड ना की तुका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक जाता आनी हिंगासर तुका मोर देन जॉब तुका पळयता तेन्ना आतां जर तूं एक तुका जॉब ना वो तुका डायटिशियन मेळोंक ना वो तुका टेक्सटायलान आतां उलयतलें की तुका एक टिचरीचो जॉब मेळोंक ना जाल्यार तुका तुजें ओन बुटीक करपाक जाता वो तुका तुजो ओन सेल्फ हेल्प ग्रूप करपाक जाता खंय तूं तुका दिता एम्प्लॉयमेंट प्लस तूं दुसऱ्यांकूय दिता कित्याक तुमकां नॉलेज दिलेली आसता कशें कितें करपाचें तें त्या प्रमाणे तुमी ते वस्तू करूंक शकता विकूंक शकता मार्केटींग करूंक शकता क्रिएटिविटी जितली जाता तितली हाडपाक शकता HDन करपाक जाय तुका NGO कॉमेस करपाक जाता अगेन कशें तुमकां धाकट्या भुरग्यांचे खंयच्या तुका एज ग्रुपाचे जाय खंय तुका कितें लावपाक तेंकां बऱ्याक पडटलें ते प्रमाणे तुमी ते प्लॅनिंग करता तेच्या भायर जे कोर्स तुमी सांगले जे गोव्यान ना तर तितूनय स्वयंरोजगाराची संधी कश्यो आसात जे आमी शिकता हिंगासर ते बेजीक शिकता पूण जे आमी दुसरे कोणे शिकतली वो दुसरे कोणे म्हणजे मास्टर्स करून ते तुका तुमी एडिशनल कोर्स करता सो आतां जो तो आमी फक्त एक ड्रेसींग एक फक्त ड्रेस करपाक शिकला ते ड्रेस बरे भाशेन आनीक बरे भाशेन ते एडवान्स शिकता सो तितले तुका नॉलेज जितली तुजी वाडटा तितले तुका ते बऱ्याक पडटले म्हणजे हांगा अशें म्हणू शकता की होम सायन्स केल्या उपरांत जॉब आसाच तो तेका वचूंक ना पण जर तुमकां जर मनान इच्छा आसा तुम्ही स्वयंरोजगार घडोवंक शकता आणि स्वताच्या पायार उबे रावूंक शकता मॅडम आणि एक हांवें पळयलां की होम सायन्स म्हटल्यार जे आमी कानार आयकतात की होम सायन्सात कोणी जॉइन करप तर होम सायन्स म्हटल्यार जी चलयां आसा तांच्यांनी जॉइन करप आणि होम सायन्स फक्त चलयां खातीर ही जी डिग्री आसा ती आसा हें कितपत बरोबर हे म्हणजे समज आसा तो चुकीचो काय बरोबर हे बेजिकली मिसकन्सेप्शन कित्याक जायते पावटी आमी आयकता वो कोणी सांगता तेन्ना की हे फक्त चलयांक हे फकत चलयांक न्हू वो म्हणटा ते की काजराच्या पयलीं वा लग्न जावच्या पयलीं प्रिपेरेशन कोर्स कसो पूण तशें न्हू कित्याक ते शिवणेची वा रांदपाचें एक फक्त सब्जेक्ट हिंगासर आमी तेंचे नॉलेज दिवच्या बद्दल थियरी शिकच्या बद्दल तांकां प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन करता सो तांकां प्रोफेशनल ग्रोथ दिता मार्गदर्शन दिता जी तांकां अप्लाय करपाक जातली आपल्या जिवितान आनी ती केन्ना पिडेर जायना ती थिंगासर आतां जॉब ना घरा बसना तुका आनी स्वयंरोजगारा वरवीं तुका आनी तुजें लायवलीहूड जोडपाक जाता ओके आनी एक पळयलां आमी की एक BSc आमकां खबर आसा BA खबर आसा बॅचलर इन आर्ट्स खबर आसा आनी BCom खबर आसा हेंचे नॉर्मल आमकां मागीर प्रोफेशनल कोर्सीस सोडून दिया म्हणजे इंजिनियरींग आसत आनी आसत तर हे जे बॅचलर कोर्सीस आसात म्हणजे BA BCom आणि BSc हाच्या बरोबरच होम सायन्साची जी वॅलिडिटी आसा
किंवा वेटेज आसा ती सेम आसा म्हणजे की होम सायन्स म्हणजे खंय तरी आपल्याक कमी आसा म्हणजे जेन्ना नोकरीच्या बाजारांत समजा म्हाका हेतूंतलें कांयच करपाचें ना, एक क्लार्क जावपाचो आसा आनी ते क्लार्क जावपा खातीर बेजीक क्वॉलिफिकेशन आसा समजा ग्रॅज्युएट, तरी होम सायन्साचो भुरगो ते एप्लाय करूं शकता काय वेटेज मातशी कमी आसा? ना, वेटेज सेम आसा. जशी एका भुरग्याक रेकग्नायज करता की तूं ग्रॅज्युएट, बाबा तूं BA ओ BCom, तशी BSc एक ग्रॅज्युएशन कोर्स आमकां युनिवर्सिटी लागता, गोंयची युनिवर्सिटी लागता आनी ही आमकां रेकग्नायज जाता की तुका BSc कॉमर्स आहा, तूं BSc होम सायन्स आहा, इक्वल आसा की वयर सकयल अशें कांय ना, पूण फकत सब्जेक्टला लागून ते वेगळे जाता. ओके ओके मॅडम, तुम्ही स्वता म्हाका दिसता MSc केल्या उपरांत थोडे वर्सां काम केल्लें आनी मागीर टिचींग फिल्डान आयली, म्हणजे सेट नेट एग्जाम आन्सर करून म्हाका दिसता तो एक ऑप्शन्स आसा की जे भुरगीं MSc करतात आनी तांकां जर टिचींग फिल्डान येवपाचें आसा जाल्यार तांणी सेट नेट ही एग्जाम जी नॉर्मल एलिजिबिलिटी टेस्ट आसा ती करून ते कॉलेज सेक्शनान खंय जॉईन जावं शकता. म्हजो प्रश्न आसा की तुमी 1-2 वर्सां काम केलें, प्रत्यक्ष फिल्डार काम केलें, तेन्ना MSc करून फिल्डार काम करता आसतना म्हणजे होम सायन्स केल्या उपरांत ते फिल्डार प्रत्यक्ष काम करत आसतना कितें फायदो जालो काय, हो प्रश्न हांव ह्या खातीर विचारता की नॉर्मली अनेक वेळेला अशें जाता, म्हणजे आमचे इंजिनियर सुद्दां म्हणटात की आमी शिक्षण घेतलें पण ताचो आमी प्रत्यक्ष जेन्ना फिल्डार देंवता तेन्ना व्हडलोसो उपयोग जायना. एखादो BCom जाल्लो स्टुडंट सुद्दां म्हणटा की आपण शिकलो इतल्या वर्सां अकाउंट शिकलो, पण म्हाका जेन्ना प्रत्यक्ष फिल्डार अकाउंट्स करचें पडलें तेन्ना आपल्याक आनीक काही गजाली शिकून घेवचें पडलें. तेन्ना म्हजो प्रश्न आसा की MSc किंवा BSc हो कोर्स केल्या उपरांत आनी प्रत्यक्ष तुमी फिल्डार देवल्या उपरांत तुमकां ताचो फायदो जाता काय नव्यान कांय गजाली शिकून घेवचे पडटा? जायते फावटी केन्ना हांव शिकतना तेन्ना फक्त आमी टिचींग म्हणजे शिकता, आयकता, एप्लाय करता, पूण जेन्ना आमी फिल्डान आतां मास्टर्स करून हांवें काम केलां एक्सपोर्ट हावजान बॉम्बे, सो थिंगासर केन्ना आमी एक्चुली मार्केटान डील करता, मर्चंडायझर कशें थिंगा कशें वागप आसता, जें आमी शिकता तितलें अंतर आसता, तें आतां म्हाका बऱ्याक पडटा जेन्ना हांव तो पेपर भुरग्यांक शिकयता तेन्ना. सो हांव केन्ना बुकीश नॉलेज दिता, अप्लाय नॉलेज दिता तेन्ना हांव म्हाजे एक्सपिरियन्सूय एड करता, सो ती ताका हेल्प करता की अशें जावंक शकता, बाबा अशेंय आसता. म्हणजे ती एडिशनल नॉलेज जी म्हाकाय क्लियर कट दिता आयडिया, प्लस वरायटी कशें वेगळे भशेन जावंक शकता. म्हणजे कित्याक हांव म्हणटा की बाजारांतली गरज ही सतत बदलत वता आनी सी समजा बदलत जर गरज वता जाल्यार ताचें शिक्षण तें शिकता आसतना जर भुरग्यांक मेळ्ळें तर तें बरें जाता. आनी म्हाका दिसता तुमी होम सायन्सान तेजें प्रोविजन आसा की एखादो भुरगो जेन्ना शिकता तेन्नाच तुमी तांकां फिल्डारूय धाडटा आनी तेज्या उपरांत तांकां एक्सपिरियन्स वेवस्थीत मेळटा आसतलो. हेजेर हांव सांगूंक सोदता की आमकां केन्ना भुरग्याक आमी TYची पावता तेन्ना ती वयता, आयदर आमकां न्यूट्रिशन जाय वो टेक्सटायल जाय वो HD जाय म्हणून, पूण TYक आसता तेन्ना आमी हिंगासर एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंटूय एक प्रोग्राम करता जंय तांकां इन डेप्थ नॉलेज दिता आमी. नॉलेज ती जावन आसा की तुमी प्रोजेक्ट प्रपोजल कसो करपाचो, स्वता तुमी कॉमर्स करपाक जाय जाल्यार तुमकां हिंगासर आमी टाय अप करता गव्हर्मेंट ऑफिसा कडेन की ती येवन हिंगासर टॉक दिता की तुमकां बाबा प्रपोजल करता तेन्ना कितें आसोंक जाय, किंवा तुमी आतां म्हणजे फायनान्साक कशें वसोंक जाय, पळय तुमी बरोवपाक जाय, खूंय तुमी अप्लाय करपाक जाय, वेगवेगळे भाशेन. हिंगासर ते रिस्ट्रिक्ट करना की तूं ह्युमन डेव्हलपमेंट वो तूं टेक्सटायल, तिनूय फिल्डांतल्यान तूं कशें तुका स्वयंरोजगार करपाक जाता हेचें ट्रेनिंग तुका TYचे भुरगे आसतनाच तुमकां दिता. म्हणजे तुमी अशें मोटिवेट करता भुरग्यांक की ताणें त्या कॉलेजींतल्यान भायर आयल्या उपरांत ताणें स्वयंरोजगार करचो शकता. ओके. तर तुमी म्हणटा की गोव्यान म्हणजे तुमी एक 3-4 वर्सां हांगा शिकयतात आनी तुमी पळयलां, तुमी स्वता होम सायन्साचे स्टुडंट आसात आनी पळयलां की कितले भुरगे येतात, तर सबंद गोंयकारांचो किंवा गोंयच्या तरणाट्यांचो ह्या होम सायन्सा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन कसो आसा? म्हणजे ते खूब बऱ्या तरेन येता, म्हणजे खूब मोटिवेटेड जावन, म्हणजे जशें इंजिनियरिंगाक आसत किंवा BBAक आसत जशी रश आसता तशीच होम सायन्साकूय दिश्टी पडटा? ना, बे मिनिमम कशें म्हणूंक शकता की आमकां आतां 50 सीट्स आसा जाल्यार आमकां 50 एंट्री मेवता, केन्नाय मायज मेवता, पूण जायते फावटी भुरगीं येता तेन्ना दुसरे कोणूय अप्लाय करता, ऑप्शनल दवरता होम सायन्स, सो थिंगा मेळ्ळां ते सोडटा. पूण जांकां कॉन्क्रीट आयडिया आहा की म्हाका बाबा डायटिशन जावंक जाय, म्हाका टेक्सटायलान एक्सप्लोर जावंक जाय, कित्याक म्हाका फॅशन डिझायनिंगची आवड आसा. हाचें कारण कितें? म्हणजे इतले तुमी जे सांगलें की इतले जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसा किंवा इतले सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाचे ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, तरी सुद्दां जितल्या प्रमाणान आमच्या भुरग्यांचो किंवा आमच्या पेरंट्सांचो ओडो होम सायन्सा कडेन आसूंक जाय तितलो ना, हाचें कारण कितें? अजून ते मिसकन्सेप्शन आसा की बाबा अहें न्हू तें बेश्टी आमकां म्हणल्यार ते
हे फोकणांची ही कॉलेज ती ओ फोकणा म्हणजे अशें कदाचित दिसता की बाकीचे BSc किंवा BCom आणि BA च्या तोडीचे हे कॉलेज न्ही तर हांगा ही डिग्री खंय तरी सेकंडरी आसा आणि ह्या खातीर कदाचित भुरगीं किंवा पेरंट्स जो आसा ती ह्या कडेन येनात. आणि म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान जे तुम्ही सांगलां ते आमच्या दर्शकां मेरेन पावतलें की होम सायन्स ही तांच्या तोडीचीच आसा, किंबहुना बाकीच्या कोर्सा पेक्षा सरस आसा, कारण हांगा प्रॅक्टिकलाचो भाग चड आसा आणि ह्या प्रॅक्टिकलाच्या आधारार भुरग्यांक नोकरी आणि किंवा स्वयंरोजगाराची संधी मिळू शकतले. मॅडम, जेन्ना तुमी हे पळयतात की हे 5 कोर्स आसात, त्या भायर तुमकां खंय दिसता की खंयच्या क्षेत्रांत आनीक चड स्कोप वाडपाचो आसा? गोंयच्या दृश्टीन जेन्ना विचार करता की गोंयान तुमी पळयला की टुरिजम आसा किंवा हे सगळे बाकीचे इंडस्ट्री आसा, खंयचो कोर्स केल्यार हे जे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहा ते आनी आसूं शकता? ट्युरिजमान म्हणटाल्यार हांव म्हणटलें टेक्सटायल एंड क्लोथींग, कित्याक हिंगासर आमी क्रिएटिविटी म्हणजे ते आसा टॅलंट आसा भुरग्यांचे, क्रिएटिविटी आसा, हे टेक्स्टायलच्या माध्यमान आमी वेगवेगळे करता. भुरग्यांक त्या भायर आमच्या शिंगच्या भायर प्रोजेक्टूय आसा जंय ते प्रोजेक्टाच्या विशयी सांगा की प्रोजेक्ट कसो आसता आणि स्वरूप कशें आसता. नॉर्मली आमी पळयलां की BA किंवा MA जे प्रोजेक्ट आसता ते खंयचे तरी पुस्तकाच्या आधाराचेर किंवा खंयचो तरी वेगळो आसता. विशेष करून हे तुमी टेक्स्टायल बीन सांगतात, ताचो प्रोजेक्टाचें स्वरूप कशें आसता? आमी आतां एक नॅचरल वस्त घेता, तो जूट घेता. आतां जुटाचे आमी खूब पयला बॅगां आसता, शूज आसता, पूण आमी ताका दुसरो कसो आकार दिवंक शकता. आतां प्लास्टीक जे आमी म्हणटा एंटी प्लास्टीक नाका, बरें न्हू, वो वायट ते आमच्या एनवायरमेंटाक वायट ते, जाल्यार आमी जुटूच घेवन कितें तेंचें बरें करपाक शकता, कशें गिफ्ट रॅप करूंक शकता. की आमी आमच्या नेचराकूय सांबाळटा, प्लस आमी प्रोजेक्टूय करता जंय बऱ्या सोसायटीक एप्लाय जातलो आनी लोकांक मानतलो. तो गिफ्ट रॅप करून, पेपर रॅप करून, फ्लावर रॅप करून, ते आमी जुटूच थिंगासर धागे काडून आख्या आट्याचेर करून विणून कशें फॅब्रीक कशें विणटा तो हे विणून ते वेगवेगळे आकार करपाक शकता. ओ मे बी कसो नॅचरल एक दुसरो फायबर आसा, दुसरो धागो आसा, तो आमी कशें वाचून उजार करपाक शकता. खंयचो नॅचरल डाय आसूंक शकता, खंयचें पान, खंयचें फूल ते जावंक शकता, की तो कलर हाडूंक शकता. आमी बेजिकली बॉयकॉट करूंक सोदता की जो कॅमिकल डाय आसा, सिंथेटीक डाय आसा, जाल्यार आमी नॅचरल डायींग कशें प्रमोट करूंक शकता, तेजे विशीं आमी प्रोजेक्ट करूंक शकता. हाचो अर्थ भुरग्यां भितरली जी क्रिएटिविटी आसा ह्या प्रोजेक्टाच्या निमित्तान ती क्रिएटिविटी एक्सप्लोर जाता. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे जे प्रॉब्लेम आसात ताका प्रॉब्लेमांक सोल्युशन भुरग्यान सोदचें हाच्या खातीर तुमी मोटिवेट करता. आणि तुम्ही ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान होम सायन्सा विशीं विस्तृत म्हायती दिली. त्या निमतान म्हाका दिसता की कदाचित फुडल्या वर्सा जेन्ना भुरग्यांचो व्हडो आसतलो तो व्हडो वाडलेलो आसतलो. मॅडम, तुमी हांगा आयली आणि ह्या सगळ्या विशयी विस्तारान म्हायती दिली आणि म्हत्वाचें म्हणजे जे मिसकन्सेप्शन आसलें होम सायन्सा बद्दल तें पयस केलें. हाच्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन हांव तुमचे आभार मानता. ह्यो आशिल्ल्यो प्राध्यापिका एलिझाबेथ परेरा. होम सायन्स ह्या विशयी त्यांनी विस्तृत म्हायती दिली. तुमकांय वेगवेगळ्या विशया बद्दल म्हायती जाणून घेवपाची आसा जाल्यार मुजरत आमकां ह्या ईमेल आयडीचेर आमकां ईमेल करात. ही कार्यावळ तुमकां दर शुक्रार दनपारां 1:30 आणि रातचे 10:30 वरां पळोवंक मेळटली. पळयत रावात प्रुडंट.